प्रितीच्या बाबुडनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 13वो विसवोर, वोड 5 आनी 4 ते 5 आनी 8 पर्यंत 54 to 58. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी आपल्या खाशा गांवांत वचून तो तांच्या देवस्थानांत अशी शिकोण दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटालो, ही जाणवाय आनी विस्मितां करची पदवी हाका खंयची? हो थेवयाचो पूत न्हय? मारिया म्हणटात ती ताची आवय न्हय? आनी जाकोब, जुजे, सिमाव आनी जुदास ताचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयणी सगल्यो आमचेच मदें आसत न्हय? तर हें सगलें ताका खंयचे आयलें? आनी ताका मानून घेवंक तांच्यान जायनासलें. पूण जेजून ताका म्हणलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसान आनी आपल्या घरांत मान ना. आनी तांकां बावट नासलो देखून जेजून थंय चडशी विस्मितां केली ना. प्रितीच्या बाबुडनो, आयचें शिवर्तमान आमकां कितें शिकयता? जेजू देवाचो पूत, जेजू सोरवंडार, जेजू देव ह्या संवसारांत मनीस जावन येता. इतली विस्मितां करता, इतलो लोकांक शिकोण दिता, सगल्या कडेन वचोन मिलाग्री करता. आनी हें सगलें घडल्या उपरांत तो नाजरात गांवांत ज्या जाग्यार तो ल्हान थान व्हड जाल्लो त्याच जाग्यार परतून वेता. आनी कितें घडटा बाबडीनो, जेन्ना जेजू आपल्या गांवांत वेता, लोक थंयसर अजाप जाता. आनी कितें म्हणटा ताका, ही जाणवाय आनी विस्मितां करची पदवी हाका खंयची? ही जाणवाय आनी विस्मितां करची पदवी हाका खंयची? ती फकत जेजू खंय पळयताली, तो जावन आसा देवाचो पूत. ताचो पाय जावन आसा जुजे, ताची माय जावन आसा मोरी. तो आनी कितें जातलो देवाचो मनीस? तो आनी कितें प्रवादी? तो आनी कितें देवाचो मनीस म्हणटा? हें सगलें जें करता तो कितें सजमता तो? आनी ताका आपलोच लोक ताका नाकारता. बाबडीनो, हो जावन आसा जेजू. आमी आयज 2000 वर्सां जावन आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव. ह्याच जेजूक आपल्या गांवांत ज्या जाग्यार तो जल्मलो, ताका तो ल्हान थान व्हड जाल्लो, त्या जाग्यार लोक ताका नाकारता. आनी आयज भाव भयणीनो, आमी जी म्हणटा आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी म्हणटा आमी देवाचे जेजूचे फाटलावदार, आमी म्हणटा आमी बातीस घेतला, आमकां क्रिस्तांव नांव, आमी मिसाक वेता, आमी मागणी करता, जेन्ना आमकां त्रास जाता, जेन्ना आमकां दुयेंस जाता, आमकां पिडा येता, आमी देवाक बुलो मारता जेजू 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 म्हणून. पूण आयज त्याच जेजूक आमी खरेंच जेजू आमचो सोमियान धोनी म्हूण मानता, ताका खरेंच आमचो देव म्हूण मानता, हो आमी ताका नाकारता. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू एक मनीस जावन ह्या संवसारान येयलो, ताच्या गांवांत नाजारेत गांवांत लोक ताका नाकारता. लोक ताका नाकारता आनी ते म्हणटात, हो थेवाचो पूत न्हय? जुजे ताचो पाय न्हय? मोरी ताची माय न्हय? आनी भाव भयणीनो, जेजू हें सगलें ताचें आयकतच थंयसर तो कांयच विस्मितां करिना. आयज आमी आयकता की ताणें ताचो भावार्थ पळयलो, ताका भावार्थ नासलो म्हणून जेजू थंय कसलीच विस्मितां करूंक पावूंक ना. कित्याक जेजू आयज 5 आनी 7 वडीन तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसान आनी आपल्या घरांत मान ना. परतून वाचता, फकत इतलीच उतरां जेजू उलयता आयच्या शिवर्तमान. तो म्हणटा, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसान आनी आपल्या घरांत मान ना. आनी भाव भयणीनो, हें आयज घडटा एका प्रवाद्याक. जो मनीस खरो देवाचो मनीस आसा, जो देवाचें उतर परगट करता, खरें देवाचें सत सगल्यांक सांगता, ताका आपल्या घरांत, ताका आपल्या देसान, ताका आपल्या गांवांत कसलोच मान ना. कित्याक गाय? जेजू ह्या संवसारान येवन देव आसून ताणें सगळीं विस्मितां करून जेजूक मान मेळोंक ना. भाव भयणीनो, आमी फटोन रावल्या की आमी सजमता की
आयज जेन्ना आमी जेजूचे पाटलादारा आमी देवाचें उतर पोरगोट कोत्ता आमी इतले शर्माव दिता आमी म्हणटा आमी देवाचे मनीस म्हणून जेजूक मान मेळोंक ना जाल्यार आमकां जी आमी खरेंच आमी भावार्थी म्हणटा आमी खरेंच जेजूचे भावार्थ जाता खरेंच हांव म्हणना फोटींग भावार्थी हांव खरे भावार्थी म्हणटा तांकां केन्नाच मान मेळचो ना पूण जेजून आमकां पयलेंच सांगलां ताणें पयलेंच सांगून दिलां प्रवादाक आपल्या गांवांत आपल्या देशांत आपल्या फामिलीन केन्नाच मान मेळचो ना देखून आयज भाव भयणीनो जेन्ना तूं आनी हांव जावन आसा जेजूचे पाटलादार खरे पाटलादार ताचे उतरां प्रमाणे आमी चलता लोक आमचेर आड येता वायट गायो सांगता सगळें वायट उलयता आमकां जें आमी खरें न्हय तें आमकां म्हणटात तेन्ना आमी कितें करूंक जाय कोणें आमकां एका सायडीक थापट दिले जाल्यार आमी दुसरे सायडीक आमी थापट दिवंक ताका दिवंक जाय कित्याक हो देवाचो मोग आमचे भितर आसा हो मोग जो आमचे भितर देवान आमकां दिला आनी आमकां हो मोगा वरवीं आमी आमच्या दुस्मना पासून मोग करपाक ताणें आमकां निर्मिलां आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार खरें आमी जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलता आमी स्वर्ग भोगूंक सासणाच्या सासणा आमी सूख भोगतले आमी स्वर्गार वेतले पूण जो लोक अनभावार्थी आसा जी सजमतात ह्या जिवितांत ताका सगळें आपल्याच कोन्यांनी जोयत जाय आपल्याच उतरांनी आपल्याच चिंतनांनी ताका जोयत जाय तांचें कितें जातलें निसंतोन जातलें आनी भाव भयणीनो ह्या वेळार जेन्ना आमी हें दूख भोगता कित्याक हे अनभावार्थी आमचेर आड येतात जो लोक जेजूक वळखना क्रिस्तांव म्हणटा पूण आमचेर आड येतात जेन्ना ती आमचेर आड येता आमी फकत मोगान चलोंक जाय आमी तांकां कितें वायट उलोवपाची गरज ना तांकां तें वायट कोन्य करपाची गरज ना कित्याक भाव भयणीनो हें जें आमकां जेजून सांगलां की खरें आमी ताचे पाटलावदार जाल्यार आमी आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाय भाव भयणीनो आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता हाचेर नियाळ कोत्ता आयज आमी बारीक चिंतया ह्या संवसारांत न्ही आमी मोडटकूच थोडी आमी 20 वर्सांची थोडी आमी 50 वर्सांची थोडी आमी 60 वर्सांची थोडी आमी 70 वर्सांची थोडी आमी 80 वर्सांची थोडी आमी 100 वर्सांची आहात आमकां कितले दिसात ह्या संवसारांत आनी आमकां सासणाचें सूख आमकां जेजू बरोबर जिवंक जाय पूण आमी आमचें फुडलें जिवीत आमी आतांचेर चोत्राय धरिना आमी फकत आमची भाटां बेसां आमच्या पयशांचेर आमच्या पदवीचेर आमच्या भाटां बेसांचेर आमचे कडेन सगळें आहा गाडयो बाडयो सगळ्यो आहात ताजेर आमचे हा म्हणून ताजेर आमी समजत जाल्यार की आमी खरेंच एकदम सुखी आहात आमकां सगळें आहा आमच्या जिवितांत भाव भयणीनो एका मिनटान आमचें सगळें खबर जावंक शकता कित्याक ह्या देवान आमची काकूट केल्या आमी जें वायट कोत्ता तो आमकां तो वायट निर्मिना तो खरो बरो दिवं तो काकूटकार दिवं आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी ह्या उतराचेर नियाळ कोत्ता त्या नाजरात लोकां भाशेन आमी एका प्रवाद्याक नाकारलीत जाल्यार आमी जेजूक नाकारता आनी जेन्ना आमी जेजूक नाकारता आमी आमचें निसंतोन करता आमी आमचेंच इफेन उक्तें करता कित्याक सासणाचें सूख भोगूंक जाय जाल्यार आमी जावंक जाय खरेंच जेजूचे पाटलावदार की आतांच्या उतरा प्रमाणे चलपाक मोगान चलपाक कितें म्हणटा पासियेंसान जिवीत सारपाक आनी जेन्ना लोक आमचेर आड येता तांचे पासत मागणें करून तांकां बरें चिंतून तांचे पासत तांकां बरें फावो जाय म्हणून इतलेंच मागणें करून आमी आयज फुडें सरूया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आयज जेन्ना हे शिवर्तमान तुमी नियाळ कोत्ता आमी आमच्या जिवितांत पळोवया जी बरी खबर आमकां मेळटा देव आमच्या फुड्यान आमच्या जिवितांत देवाचे मनीस धाडटा खरें आमकां जे शिकयतात ते खरें आमकां देवाच्या उतराची सजमणी दितात ते आयज भाव भयणीनो जेन्ना देव आमकां सांगता आमची जी चाल आसा आमची जे स्वभाव आसा हो जो संवसाराचो स्वभाव आसा हो संवसाराचो स्वभाव बदलून हो संवसाराचो चिंतप बदलून आमी आतां हो स्वभाव जेजूचो घेवन आतां आमी खरेंच उंच वेतले जेजूच्या राज्यान आनी आमकां हें सूख आमी ह्या संवसारांत भोगून आनी तेज्या उपरांत मरतकूच सासणाचे सासणाक जेजू बरोबर भोगूंक आमी फुडें सरतले भाव भयणीनो जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी पळयता की जेजूक इतलो त्रास भोगचो पडलो आमकां हे संवसारांत त्रास भोगचे पडटले पूण
आमी जाणो की जेन्ना जेजू आमचे बरोबर आसा, तो आमच्या भितर जियेता, आमकां एकदम शांती आसतली आमच्या मनान, आमच्या काळजान. आनी जेन्ना आमी ह्या संवसारांतली वेतली तेन्ना आमी हें सूख भोगूंक आमी पावतले. तुमकां आयज जेन्ना तूं यशोवर्धमाचेर नियाळ करता, हांव सजमतां की तुमी सगल्यांनी ह्या उतराचेर तुमी खरेंच नियाळ केला, तुमी कोत्तेल्यात आनी खरेंच आमचें जिवीत आमी बदलून आमचे खरेंच जेजूचे फाटलादार म्हूण आमी फुडें जियेतले. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आमच्या सगळींच्या बापाचो, आमच्या सोरवंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव